तुम्ही सगळी माझ्या वांगडा बोलली. मला दिसतं दीस रात काम केलं आम्ही. सकाळी 8 आम्ही जे स्टार्ट करताले ते रातचे 9, 10, 11 पासून चलताली. तुम्ही हे चिंतूक ना की मायकल जिखून येत जाल्यार आमचो खूप तरी फायदो जातलो. प्रत्येक आपले आपले हे चिंतूक ना, प्रत्येक बूथ कार्यकर्त्यां चिंतूक ना, पण विलेजीचो फायदो जातलो, कॉन्स्टिट्युएन्सीचो फायदो जातलो. आणि काय जे आमचे बूथ कार्यकर्ते आहा ते वयर सरतले. थोडे जाण म्हणजे सगळेच जाण पंच मेंबर जावपाक जायना न्ही सरपंच. पण म्हाका उगडास येता की त्या टायमारसून जे आमच्या वांगडा भोवली ती आयज बूथ कार्यकर्त्याच भितरलीच आमची आयज पंच मेंबर आहा, सरपंच आहा आणि जिल्हा वचून आहा. सो नेटान तावयो मारी आमकांच पडल्यो. भाऊन दुसरी भरपूर कामां केल्या. स्कॉलान आमच्या कामां केल्ली आहा, आमच्या ग्राउंडाची कामां केल्ली आहा, रिटेनिंग वॉलाची कामां केल्ली आहा. प्रत्येक स्कुलान तेणें आमकां हे दिल्ले आहा, कंप्युटर्स दिल्ले आहा, सायक्लोस्टायल मशीन्स दिल्ले आहा, प्रोजेक्टर्स दिल्ले आहा. आतां आमी तेजे कडसून एक फायर ब्रिगेड सोदता आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी. कित्याक कोस्टल बेल्टान बारीक बारीक रोड आहा आणि अंडर हीज दिस थिंग नॉर्थ गोवा MP LED फंड एक 50 लाखाची 40-50 लाखाची ती जाता. ती आमकां अत्यंत गरजेची फायर ब्रिगेड जी कालांगूट स्टेशन जातली आणि ती सगळ्याक म्हणजे बिचार पासून जर 4 व्हील ती बिचार 4x4 बिचार पासून वचपाक जाता ती डायरेक्ट, म्हणजे ती रोमाना. सो इमिडिएटली हुंय जर उजो लागलो आमची फायर ब्रिगेड येता म्हणसर आमकां खूप टायम लागता. सध्याचे सरकार कोलिशन गव्हर्नमेंट कशें आसा हे तुमकांय खबर आसा. कारण आमी जेका थोडोसो किंग मेकर म्हणटा पळय न्ही, हांव जरी किंग जालो जाल्यार किंग मेकर आहा पळय न्ही माय बॉस मायकल, रियली माय गुड फ्रेंड. हांव ताका बूस्ट करपाक सांगना, हांव परत सांगता, हांव बूस्ट करपा खातीर सांगना. ताका इम्पॉर्टंट रोल प्ले करचो पडटा. काही वेळार काही गजाली तेन्नाच जावच्यो पडटा, त्यो तेन्ना जर जाल्यो ना जाल्यार ती वाट लागता. फाटल्या वेळार म्हणजे जो कोणी इम्पॉर्टंट रोल प्ले केलो माहीत जाता आसतना जाल्यारूय तो मायकलान. आतांय बी आमकां जेन्ना 5वे फावटी भाऊक निवडून हाडपाक जाय नरेंद्र मोदीजीक पंतप्रधान करपा खातीर, ह्या देशाच्या परत एकदा देशाची गरज म्हणजे नरेंद्र मोदीजीक पंतप्रधान करपाक जाय म्हणून. आणि ते करपाक आमी सगळे जाण हांगासर जमल्या. आणि कळंगूट मतदारसंघांतल्यान जर मोठी लीड कोण दितले आसत जाल्यार तुमी आमी जे फुडें बसल्या ते. माननीय पंतप्रधान मोदीजीन ज्यो सगळ्यो गजाली केल्या त्यो जर आमी 5 वर्सां फुडल्या व्यवस्थीत इम्प्लिमेंटेशन जालें ना जाल्यार देश कितलोसोच फाटीं वयतलो. आणि तो देश जर आमकां फुडें वचपाक जाय, देशाची इकॉनॉमी जी आसा ती आज तुमकां खबर आसा जी 11व्या स्थानाचेर आशिल्ली 5 वर्सां उपरांत आमी 6व्या स्थानाचेर आसा. इकॉनॉमीक म्हणजे आमी जेन्ना वर्ल्ड इकॉनॉमीक पळयता 6व्या स्थानाचेर येवन आमी रावल्ले आसा. आणि हितून मोठो जर बदल घडयतले म्हणजे 2022 जेका आमी म्हणटा की देश जी आसा ही महासत्ता जावची, घडये 22 जावची ना 35 जातली. देश महासत्ता जावची की पूर्ण जगाचेर भारत देशाचे राज्य आसचें. म्हणजे एकेकाळी भारत देश हो लीड करचो. आनी ज्या पद्दतीन म्हणजे आमी USA की ही वर्ल्ड इकॉनॉमी ठरली वता त्या पद्दतीन आणि त्या दृश्टीन जर पावलां मारतले आसत मोदीजीच्या स्वप्नांतलो भारत जेका आमी म्हणटा नव भारत निर्माण करपाक जाय, न्यू इंडिया फॉर्मेशन करपाक जाय. आणि ती न्यू इंडिया फॉर्मेशन ही 2022 पर्यंत जावपाक शकता. न्यू इंडिया फॉर्मेशन करतले आसत जाल्यार तुमी आनी आमी सगळे चौकीदार, आमचो प्रधान चौकीदार नरेंद्र मोदीजी हाका पंतप्रधान करपाक जाय. विकास म्हटल्यार ताचें उत्तर सोदपाक जाय आमी सोदचें पडटलें. विकास म्हटल्यार कितें जाय जर त्या बूथ कार्यकर्त्याक कळटलें हो विकास म्हणून जाल्यार आमी लोकांक भायर काडपाक शकतले आनी ताका मतदाना कडेन व्हरपाक शकतले. आणि ज्या दिसा त्या मनशाक आमकां बूथ कार्यकर्ता म्हणून हो शब्दाचो अर्थ कळटलो त्या दिसा बूथ कार्यकर्ता हो कोणाच्या दारान वचून अमक्याकच मत मार म्हणून सांगतलो. नाल्यार कोणें मायकलान सांगलां मत मारपाक जाय कोणाक भाऊक, गोविंदान सांगलां कोणाक मारपाक जाय कमळाक, कुंदान सांगलां कोणाक BJPक नरेंद्र मोदी काडपाक जाय म्हणून मत मारतलो. आजादीके 75 साल आमी केले, 75 वर्स जाली. 75 वर्सां भितर आमी मुद्दामून नोट करुया शिक्षीत समाज आनी साक्षर समाजा भितर आमी खंय पावल्यात ते लिटरेट आनी एज्युकेटेड समाजान भितर. 60 वर्सां जाली आमकां.
60 वर्सां काँग्रेसीन राज्य केले आणि 5 वर्सां बीजेपी राज्य करता. आणि ह्या 5 वर्सांत अजुनी जेन्ना आमी टीव्ही ओपन करतात त्या टीव्हीचेर खंय तरी अजुनी आमकां संडासाक गेलो जाल्यार आमकां अमिताभ बच्चनान सांगचें पडटा हात धुवात आनी भितर वचातले म्हणून, खुल्ले में शौच मत करो म्हणून आमकां सांगचें पडटा. हे खरें म्हणल्यार अनफॉर्च्युनेट, दुर्दैव आसा आमचें. आयज सुद्दां म्हज्या भयणीक, आयज सुद्दां म्हज्या आवयक, आयज सुद्दां म्हज्या खंयचे तरी भाभीक, खंयचे तरी वयनीक जर अजुनी संडास ना, भीत खंयचे तरी कुशीन वचचें पडटा, रातचें न्हिदून वचचें पडटा, सकाळ फुडें खंय तरी कोण तरी पळयतलो, कोणा तरी वांकडी नजर पडटली, किंवा काळखान टॉर्च घेवन वचचें पडटा, कोण तरी सोरोप घास मारतलो, कोण तरी सावतलो. हे जर 60 वर्सां काँग्रेस जर आमकां दिवंक शकता आणि नरेंद्र मोदी सारको पंतप्रधान येवचो पडटा आणि शौचालय खुल्ले में शौच मत करो म्हणून टॉयलेट बांदून दिवचो पडटा आणि तो टॉयलेट ज्या ज्या घराक मेळटा ताका विकास म्हणटात. तो विकास प्रत्येक मतदारसंघाचो बूथ हो खंय तरी एक गड आसा, किल्लो आसा आणि त्या किल्ल्याचे राखणदार तुम्ही आसात, चौकीदार तुम्ही आसात. आणि चौकीदारान जर आपले व्यवस्थितपणे काम केले जाल्यार तो गड जो आसा तो खंय कोणूच आमकां हालोवंक शकना. आणि ह्या खातीर तुम्ही जे काम करतात ते खूब म्हत्वाचें आसा. आणि म्हणून आमचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी म्हणटात की आमी जर बूथ जिखलो जाल्यार आमी देश जिखलो. अशे तरेचे हें आहा तें खरोखर खरें आसा. कारण प्रत्येक बुथार जर आमी मेजॉरिटी आयले, प्रत्येक बुथाचेर आमकां जर मायज मतां आमी घेतली ती कितले पर्संटेज आमी ठरोवपाची. आमी चिंततना म्हणटा की आमकां 70-75% मतां ह्या बुथाचेर घेतले अशें जर म्हणलें जाल्यार आमी निश्चितपणे आमी जर काम केलें आमी करूं शकतात, घेवं शकतात. आणि एक बूथ जिखलो अशे सगळे बूथ जर जिखले कोण आमकां हारूं शकतलो. पण हे मूळ जें काम आसा या पार्टीक वयर काडपाचें, या देशाचे गरिबाचें काम करपाचें, बरें ह्या देशा खातीर काम करपाचें हें जें आसा हें बुथाचो कार्यकर्तो सहजपणे करूं शकतात. आनी जर वेवस्थीत लक्ष दिलें आनी तुमी आतां पर्यंत करीत आसात